बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 145 नवी ओळ साम 145 वर्स 9. सर्वेस्पोर सगळ्यांक उदार, सगळ्या ताच्या रसनांचेर आसा ताची दया. मगचनो आमच्या सुम्याक जो आमचे थंय उदार जावन आसा ताका मेळोवंक ताचे सुये वेळ करसूंक ताची बेसांवां जोडूंक आमी आयती जाल्या आसता दिंबी गेल्या ताचे समोर आमी येवया आनी ताका आराधन करून गावया आमी भजन. आयल्या तुज्या दारार दर्शन दी सुम्या उदार. तुझ्या दारां दर्शन दी सुम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारां दर्शन दी सुम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारां दर्शन दी सुम्या तुझ्या दारां दर्शन दी सुम्या उदार. सुम्या मुखार दिंबी रमे आसा सुम्या मुखार बावट बरोबर समोक घेवन आमी आयल्या. सुम्याक सगळ्या मला काळजान सगळ्या सगळें नमान करया, आराधन करया. दिंबेर आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजार पार. दिंबेर आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजार उपकार. आयल्या तुझ्या दारां दर्शन दी सुम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारां दर्शन दी सुम्या उदार. तू आमचो व्हड सोडवोंदा पाया पडता तुजे समकार. तू आमचो व्हड सोडवोंदा पाया पडता तुजे समकार. आयल्या तुझ्या दारां आयल्या तुझ्या दारां दर्शन दी सुम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारां दर्शन दी सुम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारां दर्शन दी सुम्या उदार. दर्शन दी सुम्या दर्शन दी सुम्या उदार. कीर्तन 145 पयली ओळ ताम तिसरी ओळ देवाचें उतर आमकां आयकूंक मेळटा. देवा म्हज्या राया हांव तुका वाखणटा, तुज्या नांवाची स्तुती करता सदां काल आनी ससनाक. दिसान दीस हांव तुजी स्तुती करता, तुजें नांव हांव वाखणटा सदां काल आनी ससनाक. सर्वेस्पोर व्हरतो स्तुती ताका फावो, ताची वडवीक आटापूंक नुजो. होय मुगाळ भवनो आनी विनो आमचो सुमी व्हरतो सर पदवेदार, तरी आमचे खातीर ह्या सक्रामेंतान तो जार जाला. खलतो आनी किरकोळ जावन उंड्या रुपाकाल तो जार आसा.
आनी तो आमचे थंय सदांच उदार जावन आसा. ताची दया, ताचो मोग, ताची काकुळट, ताचें विश्वासीपण वर्तें जावन आसा. त्या सुमयाक आज आमी परत एक फावटी अर्गां दिवया, ताची स्तुती करया. ताणें आमकां दाखयल्या ताच्या मोगा खातीर, काकुळटी खातीर, ताणें आमकां जोड दिल्ल्या जैता खातीर. कन्नडान आमी ह्या प्रभुचें गीत गावया. जया कोडुवा देवरिगे कोटी कोटी स्तोत्र. आमच्या दैवी गायना बुकांत H63 पान संको 104. H63 ताळी सुंदर सांग. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. आमच्या सुमया स्तुती हो, पखणी हो, आनी आमकां जय जोड दिला. ताच्या करपे खातीर, ताच्या मोगा खातीर, ताची वडवीक आमच्या नाटा पुंकी जायना. आज सदां स्तुती करया. नांव आनी आतां दिन वासा. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. सगळ्या मनाक आमकां जय जोड दिल्लो आसा. आमचें तें उदार जाल्लो आसा. तें उदारपणान ताणें आमकां विश्वास करपी, ताणें आमकां बळवंत करचें. निरंतरीत सगळ्या आमच्या मनाक काळजां एका मनाक काळजां घालून स्तुती करी. नांव दिन वासा. ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ದೇವಕುವರನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ದೇವಕುವರನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಜೀವದಾತನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. होय आमचो देव कितलो बरो, आमचो देव कितलो उदार. ताची स्तुती करतल्या थंय, ताका लागीं सरतल्या थंय, ताचे सगळे वेळ करतल्या थंय, ताच्या मोगांत रावतल्या थंय. देव सदांच ताची दया काकुळत ताचें उदारपण कळीत करता. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी मोरयेच्यो दुखी नियाळून आसा. आनी आज आमी नियाळची 5वी दूख जावन आसा, मोरी कुर्सा मुळे. आनी मोरी आमची माय कुर्सा मुळी रावली जाल्यार जुवांच्या वंजलांत आमकां वाचूंक मेळटा. जुवांचो वंजला वचोर 19:25 वोळटावन 20 आनी 7 वोळ. जॉन 19:25-27. मोरी आनी तिचे सुवे थोड्यो स्त्रियोय आसल्यो म्हणून आमकां आनी एक वंजलांत वाचूंक मेळटा. आनी एकलो मोगासो शीस कुर्सा मुळी ती आसली. आनी जेसू तांकां उद्देशून म्हणटा, स्त्रिये पळय हो तुजो पूत म्हणून. आनी उपरांत शिसाक तो म्हणटा, ही तुजी आवय. आनी त्या घडये थावन तो शीस मोरयेक आपल्या घरा आपोवन व्हरता. आनी हातूंत ह्या दुखींत आमी कितें नियाळटा? वय सांब बर्नाडीन म्हणटा, आपल्या पुताच्या जिवाचो सॅक्रिफायस भेटोवचे वरवीं मोरी कठीण दुखेस्त जाली. त्या जिवाचो म्हणजे तिच्या पुताचो तिणें आपल्या जिवा परस चड मोग केल्लो. देखून आपल्या पुताचे कश्ट तिच्या काळजाक घाई करी लागले. खंडी जावन तिका दूख भोगलें, तिका कठीण ते वळवळे भोगले. पूण आमी पळयल्यार त्या घडये जेजूक मोरी कुर्सा मुळी आसतना जेजू कितें करता? जेजू ताच्या कश्टांत तो कुर्सार कश्ट सोंसतना सयत मोरयेचो आनी शिसाचो उडास करता आनी तांकां आदार दिता. कित्याक एक बरी करणी त्या कश्टांती जेजू करता. कश्टांती आमी कशें बरें करयेत म्हणून आमकां वर्ती देख दिता. आनी तो वळवळतना कश्टतना आवयक एक सुरेक सांडूंक नाका. देखून तिका आदार मेळना जावंक पुरो म्हणून ताच्या आवय विशीं तो चिंता. देखून आपल्या आवयक त्या शिसाच्या हातांत दिता. आनी शिसाकी हांगा 2 संगतीचेर आमी गमन दी जाय पडटा. म्हणजे त्या आपोस्तलाची जतन घेवंक, ताचे विशीं हुस्को दाखोवंक ताका एक आवयच मेळ्ळी म्हणयत. आनी तशेंच आपणें जतन दिवच्याक सांबाळच्याक ताका एक आवय मेळ्ळी. देखून मोगाळ भावा आनी भयणी, हांगासर आमी पळयता ह्या दुखींत जेजूचें उदारपण. देखून आज आमी दूख नियाळतना न्हय आमी मोरये संगी रडा जाय म्हणून ना, मोरये संगी आमी दूख भोगा जाय म्हणून ना. बदलाक आमी मोरये बरी जेजूच्या मोगान बरोवन मोरयेक आमी सांगात दिवयेत आनी तेचे बरी आज कश्टांच्या सवारांक आमी आदार दिवयेत. देखून कोरिंथीकांचें 2रें पत्र आमी काडलें जाल्यार पयलो आवस्वर 3री आनी 4थी वोळ, तशेंच 5वी वोळ, 3 वोळी आमी काडल्यार आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. 2 Corinthians chapter 1:3, 4 and 5. देवाचें उतर कितल्या पुरबायचें. सदैव जावन देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, तो काकुळतीचो बाप आनी सर बुजवणेचो देव, आमच्या खंती दुखींनी तसो आमकां बुजवण दिता. देखून ताचे येतावन आमकां लाभलेले बुजवणे मरिफात सकट तरांच्या कश्टांक सांपडलेल्या हेरांक आमी बुजोवंक शकता. जशें क्रिस्ताच्या कश्टांनी उदंड मापान आमी वांटेली जाता, तशें क्रिस्ता वरवीं बुजवणी धाराळ मापान आमकां मेळटली.
आनी मरी कुर्सामळी आसतना हेंच जेजून केलें. तिका बुजयलें, तिका आदार दिलो. आज आमच्या कश्टांत आमचो देव आमकां आदार दिता. आनी अशें आमी कश्ट दिल्यांक आदार वा सांगात दिवंक शकता. तर मुखार भावनो आनी भयणीनो, एक घडीभर आमचे दोळे आमी दंबया. सभार पोडी आमकां कश्ट येतना आमी रडून आसता. आमचेच कश्ट आमी नियाळटा आनी ते कश्ट आनी चड आठोवन म्हणले बरी थोडी बडी आमी खंतीचीं दुखाचीं जाता. पूण सुमी आमकां आपयता. आमचे कश्ट ताच्या हातांत वा ताच्या कुर्सामळांत आमी समर्पण करूं, जशें मरियेन केलें. आनी ह्या कश्टान तोच सुमी आमकां आदार दिता, बुजवण दिता. मरियेक आदार दिल्लो, शिसाक आदार दिल्लो, बुजवण दिल्लो तो सुमी आमकांय आदार दिता. आनी अशें आमी हेरांच्या कश्टांत वांटेली जातना आनीकी चड करपा आमचे थंय वळटा. आज आमचे कश्ट आमी सुम्याक समर्पण करया. त्याच कुर्सामळे मरिये बराबर आनी त्या शिसा बराबर आमी आज सुम्याच्या कश्टांत मेळया. सुम्याची बुजवण आनी तसो आदार आमकां लाभो. आनी अशें आमी हेरांकी बुजोवंक आदार दिवंक तस आमकां करपा दिवंक. तर आमी गावया गीत आमच्या दैवीक गायनाबुकांत L25 पेज 169. सुम्या तुज्या पांयां तळा बरवसो दवर नांव आयलां. L25. सुम्या तुज्या पांयां तळा बरवसो दवर नांव आयलां. सर्वय काळी तुजी स्तुती करूंक आशेतां. धन्या म्हज्या सोडवंदारा पेसांव तुजें दितू म्हाका. खुर्सार तावून करपा तुजी वाळय म्हूण मागता. तुजे थंय सौमिया शांती समाधान मेळटा. तुजे थंय सौमिया शांती समाधान मेळटा. बेसांवां सोशिवोर सर्गीतां देवोन येता. बेसांवां सोशिवोर सर्गीतां देवोन येता. ओवी तुजे उतर दिसपडते प्रेरण दिता. ओवी तुजे उतर दिसपडते प्रेरण दिता. उपकार नियाळ तुजे अर्गां दिता. उपकार नियाळ तुजे अर्गां दिता. पळय सुम्या थंय आमकां सकट मेळटा. सुम्या थंय आमकां शांती मेळटा, समाधान मेळटा. सुम्या थंय आमकां आदार मेळटा, बुजवण मेळटा. आज आमचे कश्ट आमी बडयत आसतना आज आमची कुटुंबां आमी बडोवया, मोगाच्या मनशांक बडोवया. ना केवळ आमचे कश्ट बघा हेरांचे कश्ट आमी बडोवन दिवया आनी मागया सुम्याचो आदार, सुम्याची कृपा तांकांय लाभो. ताची शांती आनी समाधान, ताची बुजवण समेस्तांक लाभो म्हणून आज कश्टांच्या भाव भयणीक आमच्या कुटुंबांत वा आमच्या संबंधांत वजांनी आमचे कडेन मागणे विसारलेले आसा, जांकां आमी मागता म्हूण बसयला. समेस्तांक आमी समर्पण करया. देवी ग्लोरी मंदिरांत जायतीं ते सवायिल्लीं आसा. जायते भाव भयणी तांचे कश्ट आकां दाखलास. हांगासर आमकां बरोवन दिल्ले आमचे कडेन विसारले आसात, सगळे आमी बडोवया. तांचे खातीर मागता आसतना आज मनी पुराण कश्टांच्या भाव भयणीचो एक आमी उडास करया. तांकां सुमी तरी एकल्या कश्टांत आदार सांगात आनी बुजवण दिवचो. सुडका सुडवण दिल्लो, जैत उजवण दिल्लो तांकां जैत दिवं, जाय कृपा दिवं, आदार दिवं, बुजवण दिवं. मरी माय तांचे खातीर विनंती करूं समेस आमी एका मनान काळसान मागया. पत्कातावून सुडका दिवच्या देवा थंय सर्वांक एक करच्या. हलवारी दोंगराक कुळसार सुम्या तूं उमथळ्ळोय. मनशा कुळा पासो सुम्या हवनेतावून कुळसा पर्या.
हलतो सावून पत्की मनशाचे मरण मेलो तुझो मोग सोमिया सदा काळावनी आळता तुझो मोग सोमिया सदा काळावनी आळता सगळी फेस्तो तुझो काळजान जगोन दवरता सागरी पिस्तो तुझो काळजान जगोन दवरता ऋणी जावन आसा उपकार तुझो बावडता ऋणी जावन आसा उपकार तुझो भावुडता दिंबीर पडून तुका नमस्कार करता दिमेर पडून तुका नमस्कार करता उपकार नियाळ तुझे अर्गां दिता उपकार नियाळ तुझे अर्गां दिता दिंबीर पडून तुका नमस्कार करता दिमेर पडून तुका नमस्कार करता आधार नियाळ तुझो अर्गां दिता आधार नियाळ तुझो अर्गां दिता बेसांव मागून तुझे अर्गां दिता बेसांव मागून तुझे अर्गां दिता हालेलुया 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 स्तुति करें निरंतर स्तुति कर मागे समय स्वादा समय तशी बसवान तसंच संगातामस मेस्तान लढास Jesus bless us in your mighty name तुझे कुर्सात ताण तुवे आदराने संगाताने बसवान दिले मोरी एक कशेच मगाच्या शिसा आस्वाम कांदाय बरी एक राम गौलवांश गलाकी सरशा वैसवे आज के त्या भेटेला दे सगळे आशीर्वाद तुझ्या त्या बळवंत नावाने आशीर्वाद कर तुझे जोन दिले ते सैत आमचे जाव आमच्या कुटुंबाचे मगाच्या मनुष्यांचे जाव जयशी कृपा शांती समाधान बुसवान समय स्थान लाभो समय अंदरी किरण वाणी प्राण कष्टांचे त्या भाव बहिणी लाभो आमचो गाव आमचो देश आमचे एक राष्ट्र तू आशीर्वादित कर तुझे सवय समय आमचे मंदिर आमचे मेसाव आज आम्ही भेटून शरीर एक मागणी तू आशीर्वादित कर bless us heal us deliver us sanctify us grant us your grace and your blessings Lord we pray in faith and in your mighty name amen amen मागता आम्ही आज जन्मदिवसाचे रन करची 40th बर्थडे वीना पायस वीरा वास किन्निगोळी 85th बर्थडे इसाबेला मेंडोन्सा तल्लूर तशेंच बेनिटा क्रास्टा दुबय काजराची एनिवर्सरी 22nd वेडिंग एनिवर्सरी ग्रेसी आनी क्लिफर्ड डिसोजा कारकोळ अर्गां दिवंक आमकां विचारला गॉडफ्री फर्नांडीस हैदराबाद रशियाक शबीत एन पावुल्ल्या खातीर जॉयस नालासोपरा लीना फर्नांडीस बिंदुरवेल तशेंच जास्मीन आनी नितीन सौदी अरेबिया प्रत्येक त्या खातीर आमी मागता मिशेल डिसोजा आनी कुटुंब USA एग्जामा खातीर अल्रिया ट्रीजा डिसोजा मँगलोर हांचे सवय विविध सवाय मंदिराक आयिल्लीं सुमेस्त आमी भेटोवन दिवन सुमेचे बेसांव रियेकलांचेर आमी मागोवन घेता त्या वतीन जाल्ल्यान सोडास आमी काडटा फ्रांसीस ऑजवर्ल्ड पिंटो बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा त्या वतीन मेरी लोबो 10th death anniversary Lucy D'Souza Mumbai James Fernandez Udupi Robert and Jacinta Rodriguez Marcel and Maria D'Souza Bellman Felcelina D'Souza Mudarangadi Pulganidल्या आत्म्या खातीर पीटर ट्रेसी नोरोना पानीर तशेंच मिशेल आरान्ना मुक्का ही सोर ते सौर भाव भयणींक सुम्याक समर्पण कर सुम्याचें बेसांव आमी घेवन घेवया मुगशनो दैवी ग्लोरी तिरुमंदिरात हावन प्रसार जावचे आराधन मीस आनी तशेंच विविध संगती
तुम्ही पळवून आसात भाग घेतात आनी हाच्या मुखार जायती कृपा आनी बेसवां तुमी जोन आसात. देव आमकां ताच्या दयेन काकुळटीन उदारपणान बरें करीत आसा. देखून सुमार जाणां आमकां साक्षी धाडटात. तुमी तुमच्यो साक्षी व्हिडिओ नांतर ऑडियो मुखांतरी तुमी धाडयेत. आतां आमी थोड्यो साक्षी आयकुया. यरम्या प्रवचीचो बूक 30:2 20:7 हांव देव सर मनशा कुळाचो रचणार म्हाका साध्य म्हणचे कितें आसा गी कितले अपुर्बेन तिने साक्षी दिली. ताळी पेटोवन देवा ಗರ್ಗಾನಿ ಹೋಗ್ಲಾಪ್ತಿಯ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನು ಕರೆತಂದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡು ದೇವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕು ತಾಳುಪ್ಪ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೈಮಂಡ್ ಫಟ್ಟೋಡು ಅಂತ. ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತಿದ್ದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಮಟಾ ಬರುವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು. ಮುಖ ಧ್ಯಾನಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತು. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅತ್ಯಾನಂದ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಯಾಜಕರು ಹೇಳಿದರು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಲ ಹೊಂದಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮವನ್ನು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡೋ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೇವಲ ನಾವು ಮೇಲ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಎಂದೆಂದೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಆತನ ವಚನಕ್ಕೆ ತಲೆಗೊಟ್ಟು ಬಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ನಮಗೆ ಶಕ್ತನಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗದೆ. ದೇವರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಲವನ್ನು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಲಾರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ವಿಮೋಚಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಫಾದರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಹಿತವಚನ ಕೊಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ, ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಂತೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು फुटाडो. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. म्हजें नांव चार्ल्स फेर्नांडीस. हांव मधुरतान आयलां. म्हज्या दंपर जाणटेली दूख मस्त आसली. दूख उणगुणची बसत हांव हांगा आयिल्लो. म्हज्या देवान म्हाका हांगा पण हाडलां. ह्या बऱ्या जाग्याक म्हाका मस्त काळजान जावन हांव ताका अर्गां दितां. काळजान अर्गां दितां. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या दुखीन हांव मस्त वळवळटालो. हांगाच्या बरी जाताली मस्त बरी जाल्या, दूख जाल्या, सुमार जाल्या. तशेंच हांगा सेवा दिल्या सगळ्यांकची हांव उपकार दवरतां. चड करन ह्या कंतारान आमकां मस्त हें केल्या, हें केलां, बरेंपण मेळ्ळां. सगळ्या पाद्रींची हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. अर्गां तुका जेसू, होगळाप तुका जेसू, जय तुका जेसू. हालेलुया. चार्ल्स आमच्या भावान बरी साक्ष दिल्या खातीर ताका देव बरें करूं म्हणटा. सुम्या सांगाता रावंची एक बाग देवान म्हाका फावो केल्या खातीर हांव देवाक वंदिता आनी होगळसिता. प्रेज द लॉर्ड. सबर तेंपान म्हाका हांगा येजे म्हणले आशा आसुल्ली, पूण हांव एकलीच जाल्ल्यान म्हाका येवचे बाग फावो जावनातलें. म्हज्या फिरगजेच्या थोड्यां कडेन हांवें विचारुल्लें, तांकांय जालें ना. तरी की आशा देवान ह्या फुटी म्हाका ती म्हजी आशा बागयल्या. म्हज्या भयणीन हांगा येजे सांगाता आमी वसाजे हांगा मागणें करीजे म्हणलें. ताजी आशा ताणें दाखयली. तक्षणच हांवें जायत म्हळें. हांव गांवान कालमाडीची फिरगज म्हजी स्टेल्ला मारीस. आतां हांव वचो संतोश म्हाका हांगा आयिल्ल्यान हांगा जे देवाचे उतार याजकांनी आमकां दिताना म्हजें काळीज लासतेलें देवाच्या मोगान. त्या खातीर हांव देवाक अर्ग आनी होगलाप दितां. आनी म्हजें साक्ष कितें म्हळ्यार म्हाका धरणीर बसूंक जायनातलें पांय मोडच्यून. हांवें बसचें आसलें पांय सोडन, पूण हांगा पोरच्या दिसा ती एक सकत म्हाका मेळ्ळी. आनी कालच्या दिसा पांय मोडच्यून हांव सगळें तें आराधन जाता म्हणसर हांव पांय मोडच्यून बसली. ते एक वर्ते देणें हांव चिंता देवान म्हाका दिल्लें. त्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां आनी स्तुती करता. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या. आनी हांगा आमकां प्रसंग दिल्ल्या हर एका याजकांनी इतल्या अपुर्बायेन आमकां प्रसंग दिला. आमच्या काळजाक ते लागच्या बरी. आनी मोगान तांणी आमकां स्वागत दिल्लें. तशेंच आयचे दिसाय मोगान तांणी आमकां आदेश म्हणून कितें आसात त्या खातीर देवाक अर्गां. आनी हांगा आसले सर याजकां पासून आमी प्रत्येक तरान देवाक अर्गां दिता. हे मिसांव तांणी करचें सगळ्या संवसारार गाजते आसा. आनी हर एक लागी हांगा येवन देवाची सुवार्थ आयकूंक आनी ते परगटोवंक फावो केला. त्या खातीर जावं देवाक अर्गां आनी महिमा. प्रेज द लॉर्ड. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव जुवान्ना सल्डाना. जुवान्ना सल्डाना. कितें करनासाय तूं? हांव निवृत्त शिक्षकी. 40 आनी 2 वर्सां हांवें शिक्षण क्षेत्रांत म्हजो वावर दिला. ताळयो पेटोवन देवाक अर्गां आनी होगलाप दिया. शिक्षकी जावन आसा, इगर्जीन जायतो वावर केला, सिस्टरान सांगता, कॉवेंतान तिणें वावर केला.
जायती समाज सेवा केल्या. देव तुझ्या भरपूर आशीर्वाद बेसांव घालून दी. प्रेज द लॉर्ड जुवाना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रवेश गीत देवगाना बुक ಅಂತ ಅವನು गीत नंबर ये 14,524 पेज नंबर 24. मंदिरात तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्या सरुकारा अर्गा पाठो कायल्या भूत तुझे ऐको जिनी आमची बोत जीवन तुझ्या वाटो घेऊन ससान जीवी जोड मंदिरात तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्या सरुकारा अर्गा पाठो कायल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्तताय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमी भगवंत जुवांव क्रिजोस्तम एक धर्माध्यक्ष आनी धर्मशास्त्री सेंट जॉन क्रिजोस्तम हाचें स्मरण करता. आनी हाचे विशयांत सांगचें तर तो एक सौगा सुरविल्या पवित्र सभेच्या बापाय पैकी उदेंतीचे इस्टर्न फादर्स आमी म्हणटा प्रमुख बापाय जावन आसा. आनी तो मीस बडयतना म्हणटात सर्गींचे भाग्यवंत सकड येवन ताच्या मिसार ताका कुमोक करचें दर्शन वा तसलें भाग समयान ताका फावो केल्लें गाय. एक बरो भाग्यवंत सांत समया खातीर एक भागी जिणी जियेल्लो तो संदेश आयच्या वाचपांनी आमकां मेळटा. देव आमकां एक बरी भागी भगवंत जिणी जियोंक आपोवणी दिता. तर ह्या बलिदानांत समयाची कृपा आमी मागया. भगवंत जुवांव क्रिजोस्तम आमचे खातीर विनाती करूं. एक घडीभर ह्या बलिदानांत आमी फावो ती परी वांटो घेवच्याक आमकां तयार करया. आमचीं पातकां उणें पोनस्कतकाय वळखून सुम्या लागचें एकामेका लागचें बगसणे आमी मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव विस्तारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विस्तारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या बसत बेगीन सदां संकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजेर विश्वास दवरतल्यान तूं उसवाड आनी बोळ भगवंत जुवांव क्रिजोस्तम धर्माध्यक्षाच्या तोंडांतली जानवायची परजळीत मानकां तुवें गळाशी केली.
आनी कश्टां दगदामध्ये ताका धैर्यवंत केलोय. ताची सर्गींचे जाणवायची शिकोवन आनी तिर सोसणिकायची देख घेवन आमी जेजू क्रिस्ताचे विश्वासी शिस आनी धैर्यादीक सैनीक जायशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. साम पावलून कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र. भावा भयणीनो, क्रिस्त सांगता तुमी जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. संवसारी वस्तूंक गमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोन दिया, कित्याक तुमी मेल्यात. तुमची जिणी क्रिस्त सवें देवा थंय लिपोवन आसा. आमचें जिवीत जावन आसलेलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताच्या सांगाता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्यात. ह्या पासत तुमचे तें आसलेल्यो संवसारी खुशालायो ओडण्यो हुमटून काडा. व्याभिचार, अनिश्कळपण, कामाचार, खोटे ओडण्यो आनी आबस्वार्थ एका थाराची बोंब्या पुजा तुमी पयस करा. असल्या वायटाक लागून देवाचो क्रोध देंवता. एक काळार असल्या आतुरायांनी तुमकां वेडो घाल्लो आनी खोट्या ओडण्या प्रमाणे तुमी जियोवन आसल्यात. पूण आतां राग, क्रोध, खरी मस्त, निस्कुचार आनी गाळी सवे हें सगळें तुमी पयस करा. एकामेकाक फटयनाकात. पोरण्या सैंबाक ताच्या कर्तृत्वा समेत पाठ करून नवें सैंब तुमी नेसल्यात. आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडटा पर्यंत देव आमचो रचणार खळा नासतना तुमकां नवी करीत आसा. ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी जुदेव, सुन्नात केल्ले आनी सुन्नात करिनासलेले, अनागरीक, स्थितियान, गुलाम आनी स्वातंत्र्य म्हणलो भेदच ना. क्रिस्तस सक्कडांक क्रिस्तस सक्कड. देवाचें उतर देवाचे होडपकार. श्लोक. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. दिसान दीस सर्वेस्परा तुका दिनवासता, सदां काळ तुज्या नांवाची होडवी गाता. सर्वेस्पर कितलो थोर आनी वंदिवंत, अगणीत ताची होडवीक कोणाच्यान आटापूंक जायत. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सर्वेस्परा तुवें रचलां तें सगळें तुजी स्तुती गातलें. तुजे भक्त तुका दिन वाचतले. तुज्या राजवटकायेची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां ते नावाडतले. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. अशें समेस्त मनशांक तुजी वर्ती कर्तुवां आनी तुज्या राजवटकायेची प्रतिश्ठ महिमा कळी जातली. तुजें राज्य केदेंस न्हय आळोवचें. तुजी राजवडकी संततीचे संततीक बाळटली. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. उबे रावया. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. तुम्ही संतोष पावा, उल्हासान उडी मारा म्हणटा सोमी, कित्या सर्गा राज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां राखून आसा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सान लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी आपल्या शिसांचेर आपले दोळे उबारून जेजू म्हणालो, तुमी दुर्बळी कितली भागी. देवाचें राज्य तुमचें. तुमी आतां बुकयल्ली कितली भागी. तुमी ददोशी जातल्यात. तुमी आतां रडतलीं कितली भागी. तुमी हांसतल्यात.
मनशा पुताचे शिस्त जाल्ले पासत मनीस तुमकां द्वेषीत जाल्यार तुमचेर बहिष्कार घालन वा तुमकां खेंडून तुमचे नांवच खोटें म्हणून तुमकां तिरस्कार करतीत जाल्यार तुमी कितलीं भागी. त्या वेळार तुमी संतोश पावा वय उल्हासान उडी मारा, कित्याक स्वर्गराजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक हेच परी चलयल्ले. पूण हाय तुमकां ग्रेस्तांक, कित्याक तुमी आतांच दादोशी जाल्यात. हाय तुमकां जेवून खावन तृप्ती आसलेल्यांक तुमी बुकेतेल्यात. हाय तुमकां आतां हांसतल्यांक तुमी दुखेस्त जावन रुदन करतल्यात. हाय तुमकां लोकांतावन शिफारस घेतल्यांक तांच्या पुर्वजांनी फटकेऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच पुगारले. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तताय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमकां आयच्या दिसा समी संवसारी जानवाय प्रकार न्हय, बगार सर्गींच्या जानवाय प्रकार जियोंक आपोवन दिता. संवसारांत आमी कितें पळयता, संवसार कितें बरें वा भागी म्हूण लेखता. संवसारांत सांबरो ग्रेस्तकाय, स्थान, मान, तशेंच हुद्दो, अधिकार आशिल्ल्यांक चड मानता संवसार. पूण आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें ते भागी विशयेंत. देव कोणाक चड भागी म्हूण लेखता? कोण दुर्बळीं आसात, कोण बुखेल्लीं आसात, कोण रडतात, रुदान करतात, आनी कोण कश्ट सोंसतात. कित्याक अशें? कित्याक म्हळ्यार जी कोण संवसारी दृश्टीन ग्रेस्त वा तशें जियेतात ती तांचेरच होंदून आसा. पूण कोण देवाच्या दृश्टीन मुखार सरतात, जियेतात, ती तांचेर सक्तेचेर नांद, पूण देवाचेर ती होंदून आसात. देवाच्या आदाराचेर आनी कृपेचेर अशें तांचें संवसारी जिवीत एक तयाराय म्हूण तीं घेतात आनी सर्गींच्या जिविताक सुमी ताची कृपा आनी आदार दिवन तांकां तयार करता. देखूनच जाकोबाच्या पत्रांत बरयलां, सो कोण संवसाराची इश्टाघात करता तो देवाचो दुस्मान जाता. जो हांवें आपल्या पयल्या पत्रांत म्हणटा, 1 John chapter 2, 15, 16, 17. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. संवसाराचो मोग संवसारांत अंतरता, पूण कोण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा. देखून पयल्या वाचपांत पळया, सांत पावलो कोलोसांकरांक बरोवन म्हणटा, तुमची जिणी क्रिस्ता सोवें देवा थंय लिपोवन आसा म्हूण उडास दवरा. वी आर कनेक्टेड टू गॉड. आमची जिणी देवा थंय आसा, लिपोवन आसा. कित्याक आमी देवाचेर होंदून जियेता ताच्या कृपेन आदारान, तर खंडीत ह्या संवसारी आमची जिणी भागी जाता. वा सर्गींच्या जिविताक ती एक तयाराय जाता. देखून तो मुखार आयच्या पयल्या वाचपांत सांगता, आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडटा पर्यान देव आमचो रचणार कळनासतना तुमकां नवी करीत आसा. गॉड इज ॲट वर्क. देखून आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातांत घालें तर देव काम करता, वावुरता आनी आमकां तयार करता ताच्या आदारान आनी कृपेन. आयच्या दिसा पळया, सांजो हांव क्रिजोस्ताम, ताका कितलें विरोध पोवन मेळ्ळें. एक धर्माध्यक्ष धर्मशास्त्री ताका म्हणटाले क्रिजोस्ताम म्हळ्यार भांगाराच्या तोंडाचो म्हणून, गोल्डन माउथ. जानवाय सर्गींची शिकवण तो दितालो, पूण हें ग्रेस्तांक जालें ना. देखून ताका जिवेशी मारूंक की ताका तांणी गुटमोळ केली. पूण देवान ताका सांबाळलें, धैर्य दिलें. आनी आज तो उदें दिसो 6 पवित्र सभेच्या
बापय यापैकी सुरविले बापय फादर्स ऑफ द चर्च आज इस्टर्न फादर्स तो एकलो जावन आसा आनी श्रेश्ठ आज तसो संदेश तुमी आमकां दिता एक घडी भर आमी मागे हाती करपा ह्या संवसारांत आमी ग्रेस्त जावंक शाक म्हाका सर्गी जानवायन बरोवन ह्या संवसारी आमी जियोंक आनी आमचें जिवीत एक तयाराय जावन सर्गींच्या सुखाक पावों देव आमकां आदार दिवं कृपा दिवं आमेन. गीत नंबर D3 539 पेज नंबर 39. ये बापा ही कानिकामची हे बापा ही कानिकामची हे बापा ही कानिकामची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची उंडो आनी वायन हार नायल्या बापा घे म्हूण पराता आमकां आमी तुका भेटयता बापा तुजी सवकत रेखता हे बापा ही कानिकामची हे बापा ही कानिकामची हे बापा ही कानिकामची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची. म्हज्या भावेनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसुच्या दाबा सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या बापा भगवंत जुवांव क्रिजोस समसो उडास करून व्हडा भक्तीन हो यज्ञ आमी तुका समर्पिता तशें शिकोवणे परमने ह्या बलिदानान तुका वाखनून आमची सुबेटोवणी आमी मोगान करता ती तूं मानून घे तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सगळें आसो आमची काळजां उबारुया आमची सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भगवंत जुवांव क्रिजोस्तम तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमोंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओम सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओम सर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून दनी पवित्र कर मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमरान सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. ते स्प्री जवान जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसोत
आनी समेस मनशां बसो तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गोड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यानी येतलो. बापा जेजूच्या मरणासनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंड आनी सर्वांची काळ सुख समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कुडारग सेवतल्या आमा समेत सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे सोबढास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या जगी वर्गा बराबर तिका प्रिदिमोगांत वाढय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगडांचो आमी उडास करया. बापा तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरये मोंती सायबिणी सांगता. भाग्यवंत जोसेतीचो निश्कळवंत पती सांगता. भाग्यवंत धर्मऋतू आनी सर काळीन तुका मानवल्यान. सांजू हांव क्रिस्तोस्तम, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जोसेफ फर्नांडीस ह्या स्विडीचे ते मारतीर सांत ह्या सर भक्तां सांगता. सासणाच्या सुखांत दी आमकां वांटो दी. तांचे सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वांदलांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्यान आमकां कळीत केल्ले परी सर्गींच्या सनवायेन आमी जियोन आमचें जिवीत खरेंच भागी जावच्या सुम्याची कृपा आनी आदार मागोवन जेजूंचे केल्ले मागणे आमी सांगता. म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सगा जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयाकुनिया जिवितां सुवचकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान तिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय. पिडेशुडेंतली आमकां बरी कर, गूण कर. सैतानाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां निवार. खंती बेसारांतली आमकां सांबाळ आनी सोराकांत अकलासांतली आमकां वाटय. कित्याक वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मपुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमचे थंय सदांच आसोन वावर करता
आमची जिनी भागी करच्याक जायची कृपा दिता देवाची शेळी संवसाराचे बाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी समयात म्हाका फावना देवत्रानच म्हाका भलायकी म्हणटली. कुमगराचें गीत नंबर E3 508 पेज नंबर 48. काळीस मुझे लालेता तुका मुझा मोगाळ देवा नाविशेव तुझे बागार म्हाका मुझा कर्या जिवा मुझा कर्या जिवा. विशेव तूं आवडटेल्या सावळी भोंवता सुकतेल्या सावळी भोंवता सुकतेल्या आसरो तूं निराश्रिता आधार तूं निराधार्या आधार तूं निराधार्या तूं सोम्या मुजो आधार आनी बरवसो जाचीन ये वाटे सांगात मुजो तूं सोम्या मुजो आधार आनी बरवसो जाचीन ये वाटे सांगात मुजो. प्रार्थुया. भोव दयाळ बापा भगवान जुवांव क्रिजोस्तमाचो दीस संभ्रमून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या जेवणा वरवीं तुज्या मोगांत आमकां थीर कर आनी तुज्या सताक साक्षी दिवंक आमकां बळ दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत नंबर G2 508 पेज नंबर 68. जियेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकोतलो हांव गायनांनी. जियेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकोतलो हांव गायनांनी. वडवी काय ग्रेस काय म्हाका सरकित्याक जाय सोमी मुजें वर्तें दाय ताका खंयचे सरी जाय. वडवी काय ग्रेस काय म्हाका सरकित्याक जाय सोमी मुजें वर्तें दाय ताका खंयचे सरी जाय. जियेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकोतलो हांव गायनांनी. जियेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकोतलो हांव गायनांनी. मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान पुरुषाचे कृपे निरमका आमचे देवा आमच्या दुस्मनांते बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.